वाळपय वाठारांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाचें काम नेटान चालू आसा। कांय कडेन हें काम पुराय जालां जाल्यार कांय कडेन अजून कामां चालू आसात। रस्त्याचेर माती आशिल्ल्यान येरादारी करतल्यांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। तशेंच ह्याच कामाक लागून पुराय शारांत धुंवेशें साम्राज्य पातळ्ळां। हाचो थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। देखून हें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी लोकांची मागणी। सत्तरीचो सध्या झपाट्यान विकास सुरू आसा आणि ह्या विकास कामाचो एक भाग म्हणून जे भूमिगत वीज वाहिनी आसा हेजें काम सध्या नेटान सुरू आसा। हे भूमिगत वीज घालपाचे कामा खातीर रस्ते सायडीन खणलेले आसा आणि गेले कितलेशे दीस जाले कांय वाठारांत जे खड्डे घातलेले आसा ते खड्डे तशेंच आसा आणि ताका लागून जे लोक येता वयता तांकां ताजो खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा। हे आमी आतां पळयतात की कितले दीस जाले हांगासर भूमिगत वीज वाहिनी घालपा खातीर जे सायडीन खणलेले आसले आणि तेतूर ती माती वयल्या बरच हे केल्ली आसा। जर आतां पावस येयलो जाल्यार ती माती सगळी व्हांवून वचत रस्त्यार सगळ्याक वचपाची शक्यता आसा आणि धुल्लो सद्या इतलो वाडला की सगळे लोक जे हांगातले जे लोक आसात तांकां खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा। हांगासर वाळपे ह्यो मेन रस्तो आहा तेतूर ह्यो रस्तो खणलेलो आसा आणि जो मासोडे आसा तो फूल ह्या भागान ही भूमिगत वीज वाहिनी घातलेली आसली आणि ह्या रस्त्या खातीर आतां जे सायडीचे दुकानां आसा आणि जी घरां आसा तांकां मोठ्या प्रमाणात ह्यो धुल्लो वयता। तशेंच दाबोस रस्तो आसा, तशें वेळूच ताणे रस्तो आहा, हांगासर सुद्दां खुबशे कडेन खड्डे घातलेले आसा आणि ह्या खड्ड्या खातीर लोकांक येवपाक वचपाक सुद्दां ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागला आणि रातचे सुद्दां हेजो एक्सिडंट जावन अपघात जावपाची सुद्दां शक्यता आसा। ताका लागून जी भूमिगत वीज वाहिनी आसा ती बेगींतल्या बेगीन तेजें काम पुराय करपाचें आणि लोकां खातीर तें सुरळीत करपाचें। कित्याक आतां कांय दिसांनी रोखडोच पावस लागतलो आणि ह्या पावसाच्या दिसांनी जर हे धुल्लो आसा तो जर कमी जावना जाल्यार लोकांक हेजो त्रास जावपाक शकता आणि एक्सिडंट सुद्दां जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून जे संबंधीत खातें आसा तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे काम पुराय करपाचें अशी लोकांची मागणी जोर धरून आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।